नमस्कार आणि येवकार तुमकां आमचे हे कार्यावळींत जायना अशें कांय ना. इश्टानो, आयज आमच्या वांगडा आसात जायना अशें कांय ना ही उक्ती आपले जिणेंत सत्य करून दाखोवपी एक असो मनीस जो करियरान एक इंजिनियर, एक क्वॉलिफायड इंजिनियर, एक बरो टिचर, जो गेलीं 24 वर्सां गव्हर्मेंट पॉलिटॅक्नीक हांगा इंजिनियरींग विशयाचें शिक्षण दिता, एक PhD करपी एक स्कॉलर. पूण ताची एक वळख गोंयांत वेगळीच आसा. गोंयकार ताका वळखतात एक बरे पैकी कंपेयर म्हणून. अश्यो खुबश्यो उण्यो कार्यावळी आसतल्यो, म्हणजे जांची नामना आसा अश्यो कार्यावळी जंय तांणी कंपेरींग करूं ना. आमच्या वांगडाच आसा बाब गोविंद भगत. गोविंद बाब, येवकार तुमकां. नमस्कार. गोविंद बाब, खोशी जाता तुमकां हांगा पळोवन. सदां तुमी दुसऱ्यांचो इंटरव्यू घेतात, तुमी कंपेरींग करतात. आयज तुमी आमच्या मुखार बसल्यात आनी तुमचो आमी इंटरव्यू घेतात. तुमकां आमी जायना अशें कांय ना हे कार्यावळींत तुमचे जिणेची जी वाटचाल आसा ते विशीं तुमकां आमी विचारतले. तुमी एक कंपेयर, गोंय तुमकां एक कंपेयर म्हणून वळखता, पूण वेवसायान हांवें म्हणलें तशें तुमी एक इंजिनियर. कंपेयर आनी इंजिनियर हांचो मेळ तुमच्या जिणे भितर कसो बसलो? सगळ्यात पयलीं हांव गोमंतक टीव्हीचे मनापासून उपकार मानतां की जायना अशें कांय ना ह्या कार्यावळींत तुमी म्हाका हांगा निमंत्रीत केलो त्या बद्दल. आनी हो खरेंच म्हणजे म्हाजो वेवसाय एक आनी म्हाजी गोंयांत जी वळख आसा ती वेगळी आसा. आनी इंजिनियरींग आनी कंपेरींग हे दोन गोश्टी खरें म्हणल्यार खूब जाण म्हणटा हें हार्डकोर फिल्ड किंवा रफ अँड टफ फिल्डांतल्यान ह्या साहित्य किंवा संगीताच्या क्षेत्रांत तूं कसो पावलो, हो प्रश्न सदांच म्हाका खूब लोक विचारतात जेन्ना तांकां कळटा की हांव इंजिनियरींग क्षेत्रांत म्हाजें कॅरियर आसा म्हणून. पूण ल्हानपणासान हांव पळयता की म्हाजी जी ओढ आशिल्ली ती साहित्य आनी संगीत ह्या क्षेत्रांत. कित्याक साहित्या बद्दल म्हाका खूब रुची पयलीं पासून आशिल्ली. ल्हानपणांतल्यान हांव पुस्तकां वाचतालो, कविता वाचतालो, काव्य वाचन करप. स्वामी सारकी कादंबरी 7वेक आसतना वाचपाक हांवें सुरवात केली आनी थंयच्यान साहित्या बद्दल जी एक ओढ निर्माण जाली ती वेगळी आशिल्ली. चांदोबाचें वाचन करतालो. मागीर थोड्या जसो जसो जिवनाचो प्रवास चलत रावलो तसो संगीताच्या दिशेन सुद्दां म्हाजी पावलां वळपाक लागलीं. आनी जेन्ना म्हाका कळ्ळें की साहित्य आनी संगीत हाचो मेळ बांदपाक एक क्षेत्र आसा ज्या क्षेत्रांत हांव खरें म्हणल्यार कितें तरी करूंक शकता. आनी वक्तृत्व हें म्हाका खरें म्हणजे हांव म्हणटा की हांव देवभोळो मनीस. ईश्वरान म्हाका वक्तृत्व हें जन्मजात दिल्लें आनी वक्तृत्वाक पयलू पाडपी म्हाजे शिक्षक म्हाका खूब मेळ्ळे. म्हाजें हायस्कूल महालक्ष्मी इंग्लीश हायस्कूल तळावले हांगा, तशेंच म्हाजी PES हायर सेकंडरी जंय कृष्णाजी कुलकर्णी सारको म्हाजो गुरू म्हाका मेळ्ळो. आनी वक्तृत्व, साहित्य आनी संगीत यांचो एकीच कडेन जर मेळ जातलो जाल्यार अशें क्षेत्र हांवें मुद्दाम निवडूं ना, तें सहज चलत म्हाजे कडेन आयलें आनी हांव निवेदन क्षेत्रांत पावलो, जितर ह्या तिनूय गोश्टींचो सुंदर संगम जावपाक म्हाका खरें म्हळ्यार एक क्षेत्र मेळ्ळें अशें हांव म्हणटा. पूण ल्हान आसतना म्हणजे इश्कॉलान आसतना किंवा शाळेन आसतना तुमची जी ओढ आशिल्ली ती खंयचे वटेन आशिल्ली? तुमी मस्तेपण आमी खूब केलें काय तुमी एक सारक्या पयल्या बाकार बसून शिक्षकाचें आयकून घेवपी असो एक भुरगो आशिल्लो? खरें म्हणल्यार ल्हानपणान म्हाजी ओढ जर तुमी विचारशात जाल्यार म्हाजें एकूच ध्येय आशिल्लें की म्हाजें कुटुंब हें सर्वसामान्य कुटुंब. आई बाबा शेतकार, बापूय एक गांवचो आंतीक टेलर. पूण घरांत तसो चलन नाशिल्लें. खावपा जेवपाक खूब आशिल्लें, पूण अशें एक स्वप्न आशिल्लें की ह्या कुटुंबाक खंय तरी वयर काडूंक जाय. म्हणून म्हाजें फक्त जेन्ना हांव शिक्षण करतालो तेन्ना एकूच ध्येय की बरे तरेन शिकोन कितें तरी कॅरियर करप आनी ह्या कुटुंबाची जी आर्थीक स्थिती आसा ती वयर काडप. आनी म्हणून तेन्ना म्हाजें एकूच ध्येय आशिल्लें की शिकप शिकप आनी फक्त शिकप. तेन्ना संगीत, साहित्य हें जिवनान नाशिल्लें, फक्त पुस्तकी ज्ञान घेवपाचो म्हाजो विचार आशिल्लो. पूण म्हाजो बेतके हो गांव, ह्या वाठारानूच लोककला आसा, संगीत आसा. ह्या सगळ्या वातावरणान असो सहज रिती हांव त्या लोककले कडेन वळो, संगिता कडेन वळो. तुमी भुरगेपणान हांव मस्तो आशिल्लो काय हो प्रश्न तुमी म्हाका केला खरो, आनी म्हाका दिसता की हांव मस्तो आशिल्लो. खरें लोकांक पडचें ना, पूण एक चवथेक पयले दुसरेक आसतनाच शाळेन वचपा कडेन म्हाजो ओढ नाशिल्लोच.
अक्षरशः बापायन म्हाका साकान घालून शाळेन येला. ही खरें म्हळ्यार आख्यायिका वाटूंक दिसूंक शकता. पूण म्हाका बडयत बापायन पयलेक आसतना साकान घालून शाळेन पावयला. इश्कोलान आसतना सुद्दां हांव जितलो शिकपी आशिल्लो तितलोच मस्तो आशिल्लो. म्हाका खूब तसो सामको सिन्सियरली बाकार बसून अभ्यास करपी तसो भुरगो न्ही हांव मस्तोय आशिल्लो. पूण म्हाज्या टिचरीचे म्हाका शब्द भुरग्यांक सांगता ते आवडटाले. ती टिचर म्हाजी म्हणटाली की आमची हेडमिस्ट्रेस आशिल्ली ती सदांच भुरग्यांक सांगताली, गोविंद अत्यंत वात्रटी आहे पण त्याला ते शोभतं कारण तो शिकतोय. दोन्ही बॅलन्स सांबाळपाक कळपा जाय अशें टिचर म्हणटाली. आनी म्हाका दिसता की तो बॅलन्स हांवें आयुश्यान बरे तरेन सांबाळ्ळा. म्हणून म्हाजे कडेन खोडकरपणाय आसा पूण तितलेच बरोबर हांव तें सगळें मॅचींग विथ म्हाज्या शिक्षणान करूंक शकलो हें म्हाका दिसता. म्हणून खंय तरी वेगळेपण म्हाज्या आयुश्यांतलें निर्माण जालें. इंजिनियरिंगाक एडमिशन घेतलें, इंजिनियरिंग जावंक गेलें आनी मागीर हे सडनली हे कंपेरिंग किंवा पब्लीक स्पिकींग हय हाचे भितर तुमकां गोडी निर्माण जाली. बरोबर. ही गोडी निर्माण जावपा फाटल्यान कोण मनीस आशिल्लो, कितें प्रेरणा आशिल्ली, कितें इन्स्पिरेशन आशिल्लें? खरें म्हणजे नेमको म्हाजो ज्या जाग्यार हांव कलाकार जावपाक फुडें सरलो न्ही तो पॉयंट आयुश्यांतलो फोकस केला. इंजिनियरिंगाक हांव एडमिशन घेतलें तेन्ना म्हाका कळ्ळें की हांवें आतां म्हाजो उसाचो कांडो मशिनान घातला तो केन्ना तरी उसारोस भायर सरतलोच. आतां म्हाका दिसलें की हांव जेन्ना इंजिनियर जावपाक गेलो तेन्ना म्हाका कळ्ळें की आतां कॅरियर म्हाजें जालें की एकदां इंजिनियरींग कॉलेजीन पावल दवरलें हांव इंजिनियर हो 100% जातलोच. कॅरियराचो प्रश्न ना. आतां म्हाज्या पोटाचो प्रश्न हो मिटला. आतां म्हाज्या काळजाचो प्रश्न पळय आसा ताचेर हांवें कॉन्सन्ट्रेट करूंक जाय. आनी म्हाजो काळजाचो प्रश्न खंयचो? साहित्य आनी संगीत. आनी तेन्ना मागीर हांव म्युझीक स्कुलान दाखल जालो संगीत शिकपाक. इंजिनियरिंगाक जॉयन जाल्या नंतर 1993 हांव इंजिनियरिंगाक जॉयन जालो. आनी तेन्ना बसून म्हाका खबर नाशिल्लें की पंडीत जितेंद्र बुआ अभिषेकी हो कोण. कित्याक म्हाजो पयलीं फक्त इंटेन्शन शिकप, बरोबर, कॅरियर घडोवपा खातीर. आतां हांवें चिंतलें की म्हाका वाचन करूंक जाय. 1993 म्हाका खबर ना पंडीत जितेंद्र बुआ अभिषेकी कोण. पूण अभिषेकी बुआ जेन्ना कॉलेजीन आमच्या शिकोवपाक एक सत्र घेवपाक आयले ऑलमोस्ट खूब हेल्थ वायज तेंचे डिटेरियोरेट जाल्लें हेल्थ. पूण तरी आसतना स्पीक मेके म्हाजो मित्र नितीन धवळीकर आनी स्पीक मेकेच्या अंतर्गत तांकां कॉलेजीन हाडिल्लें. हांवें तेन्ना अभिषेकी बुवांक पळयल्या. पूण मागीर 1993च्यान जो हांवें प्रवास संगीत साहित्य वाचन करपाक जो केलो तो 1998 त्याच अभिषेकी बुवा बद्दल उलयतना म्हाजे कडल्यान अश्यो गोश्टी भायर सरल्यो त्यो गोश्टी आयकून त्यांचे सुपुत्र शौनक अभिषेकी हांणी सुद्दां म्हाका दाद दिली. हाचो एक वेगळें हें आसा की ध्यास जर आसत खंयच्या गोश्टीचो न्ही ताका चड वेळ ताच्या फाटल्यान लागपाची गरज ना. 5 वर्सांनी हांवें अशें साहित्य आत्मसात केलें की म्हाका मागीर म्हाजें कंपेरींग क्षेत्रांत निवेदन क्षेत्रांत नांव करपाक वेळ लागलो ना. कित्याक हांवें त्या गोश्टीचो ध्यास घेतलेलो. तुमी जशें म्हणटा की जायना अशें कांय ना. त्या गोश्टीचो ध्यास घेवचो पडटा आनी तो ध्यास हांवें घेतलो. आनी त्या वेळाचेर तुमी रोल मॉडेल म्हणत किंवा अशे खूब लोक आशिल्ले की त्या वेळाचेर ऑलरेडी कंपेरींग क्षेत्रांत नांव जांचें जातालें. फॉर एग्जाम्पल हांवें डॉक्टर अजय वैद्य हांकां कला अकादमीन प्रभाकरपंत पणशीकर नाट्य संपदाचे गोंयचे सुपुत्र तांची अमृत महोत्सव हांवें पळयलो तेन्ना तेंच्यांनी कंपेरींग केल्लें तें पळोवन हांव अजाप जालो. म्हाका दिसलें की हांव केन्नाय कला अकादमीन अशें कंपेरींग करूंक शकतलो काय. मागीर संगीता अभ्यंकराक हांवें फोंड्या पळयलें तेन्ना हांव कंपेरींग क्षेत्रांत नाशिल्लोच. रमेश सकाराम बर्वे हांचें नांव गोंयान अशें आशिल्लें की तांची वाणी ही अमृत वाणी. अशीं खूब नांवां कानार पडटालीं पूण अळंग हांव त्या क्षेत्रांत केन्ना पावलो हें म्हाकाच कळना. माशेलांची मालनी पुनव ह्या मालनी पुनवेचो म्हाज्या कंपेरींग क्षेत्रांत खूब व्हडलें खरें म्हणजे जें स्थान आसा जंयच्यान हांवें हें कंपेरींग क्षेत्र सुरू केलें. म्हाजे माशेलांतले मित्र आसा योगेश रायकर, गौरीश रायकर, सुनील आमोणकार सारके मित्र आसा. तांच्यांनी थंयचोच एक ग्रूप तयार केलो आनी भावसंगिताचो कार्यक्रम सुरवात केलो. आनी तेंच्यांनी विचार केलो आतां भितर निवेदन कोण करतलो. कंपेरींग बरो करपी असो तेन्ना कोण थंय नाशिल्लो. पूण हो वक्तृत्व स्पर्धेन पयलीं प्रायजां घेता हो कंपेरींग करूंक शकतलो. म्हणून ताणें म्हाका त्या ग्रुपान समाविष्ट केलो आनी थंयच्यान त्या रवळनाथाच्या देवकी कृष्णाच्या प्रांगणांतल्यान म्हाजें मालनी पुनवेक जें इल्लें कंपेरींग सुरू जालें. आजून सगळी पुनव जावंक ना
जातली कलेन वाडत एक दीस तो पूर्णचंद्र जातलोय बी अशें म्हाका दिसता. गोविंद बाब, तुवें सांगलें की तुका हातूंतल्यान इन्स्पिरेशन कशें मेळ्ळें. 5 वर्सां भितर तुवें स्वताक कसो ट्रान्सफॉर्म केलो. खुबशे भुरगे ह्या कंपेरिंगाक वचूंक सोदता, ह्या फिल्डान येवंक सोदता आनी आमचे कडेन त्या विशयाचेर फॉर्मल शिक्षण दिवपी अशी संस्था ना. सो तुवें ऑन युअर ओन हें पिकअप केलें. आतां मुंबय पुणे सारक्या शहरांनी जे भुरगे रावतात तांचे खातीर तें सोंपें आसता, कारण तांकां एक्सपोजरूय तसो आसतात. गोंयांत एक्सपोजर कमी आसा. सो नवे भुरगे जे ह्या विशयांत इंट्रस्ट घेतात किंवा ह्या फिल्डान येवंक सोदतात, क्षेत्रांत येवंक सोदतात, तांणी कशें येवचें. तुमी खरेंच एका कोऱ्या कागदा वयल्यान आपल्या आयुश्याचें किंवा कॅरियराचें काव्य कशें निर्माण करचें हें जाणून घेवपा खातीर बेस बरो प्रश्न विचारला. कित्याक गोंयांत एक काळ असो आशिल्लो ज्या काळान हांव कंपेरींग क्षेत्रांत आयलो. तुमी म्हणटा तशेंच. कित्याक हें कंपेरींग क्षेत्राक तबलो वादन शिकपाक गुरू आसा, गायन शिकपाक गुरू आसा, पेटी वादन शिकपाक गुरू आसा. पूण कंपेरींग ह्या क्षेत्राक खंयचेंच गुरुकूल किंवा गुरू तुमकां सोदून आयज सुद्दां मेळचो ना. जो तुमकां सांगता की आठवड्याचे 3 दीस यो आनी हें शिक्षण घे आनी शक्यूच ना. म्हणून म्हाका खरें म्हणजे माऊली काका टाकळकर जे पंडीत भीमसेन जोशी यांच्या बरोबर टाळ वादन करताले कितलींशींच वर्सां, आजून म्हणजे आजुनूय ते आसा. तांणी म्हाका सांगलें की ह्या सगळ्या क्षेत्रांक गुरू आसा, पूण तूं जें करता ताका खंयचेंच गुरुकूल किंवा विद्यापीठ ना. तुजें कंपेरींग हें एक स्वतंत्र विद्यापीठ आसा. आनी म्हाका तें खबर आसा की हांव त्या सगळ्या हितूंतल्यान गेलां. कित्याक हांवें कंपेरींग कार्यशाळा ही पयलीं अटेंड केन्ना करूंकूच नाशिल्ली. खूब कंपेरींग केल्या नंतर मागीर सुधीर गाडगीळ किंवा मंगलाताई खाडीलकर किंवा डॉक्टर अजय वैद्य हांचे कंपेरींग कार्यशाळा हांवें अनुभवल्या. हाचो अर्थ कितें की तुमी कोऱ्या कागदाचेर आपलें तें सगळें निर्माण करूं शकता. फक्त जाय की आपूण निरीक्षण शक्ती पावरफूल जाय. हांव डॉक्टर अजय वैद्यांक पळोवन कंपेरींग ते कशें करता. संगीता अभ्यंकर तेन्ना नवें पूण तें सुद्दां सुंदर कंपेरींग तेन्ना करतालें. डॉक्टर रुपाचार्य आशिल्ले. ही सगळीं त्या काळाचेर जेन्ना हांव कंपेरींग एकूय करूंक नाशिल्लें तेन्ना हांव कंपेरींग करतालो. पूण तेन्ना चिंत्तालो की हें कशें जावं येता. मागीर म्हाका कळ्ळें की प्रत्येक कंपेरींग क्षेत्रांत एक जो साचो आसा, लोकांक निमाणी तुवें लोकांच्या 2 खंयच्याय कार्यक्रमा मदीं जे 2 टप्पे आसा, मदलो पूल बांदपाचें काम तुवें करूंक जाय. तुका कितें व्हडलें उलोवपाची गरज नासता, लांबचे लांब संवाद करपाची गरज नासता. तुका मोजकोच वेळ दिला. इट इज लायक T20 2020. त्याच काळान तुवें तुज्यो 4 सिक्सरी मारून मॅच जिखोवपाची आसता. 4 सिक्सरी मारप म्हणल्यार कितें, त्याच काळान तुवें मोजकेंच उलोवप. ल्हानशा गॅपान तूं जेन्ना अप्रतीम अशे शब्द लोकांक दिता, लोकांक ते आवडटा. आनी तुमकां खबर आसा की पयलो कार्यक्रम दिल्या नंतर जी तोखणाय तुमची मेळ्ळी जाली न्ही की म्हाका दिसता, हांवें स्वता अनुभवलो हें आसा. पयल्याच कार्यक्रमान डॉक्टर गौरी नायक भट हांचो कार्यक्रम हांवें प्रोफेशनल लेवलाचेर, ज्या कार्यक्रमाक म्हाका पयशे मेळ्ळे. तुमकां सांगता तेणें म्हाका सांगलें की 100 रुपया तुका आपूण दितलें कार्यक्रमाचे. 1998 गजाल. कंपेरींग जालें. पंडीत तुळशीदास नावेलकार हांणी म्हाका इंट्रोड्यूस केल्लो तेंचे कडेन. आनी तुका मागीर तेणें कार्यक्रम सोंपलो. हांवें गोमंतक मराठी अकादेमीचे हांगा 18 जून रोडाचेर लायब्ररी आशिल्ली, थंय वचून नाटकांची म्हायती म्हणा, पदांची म्हायती म्हणल्यार काडली. कंपेरींग सोंपल्या नंतर, कार्यक्रम सोंपल्या नंतर डॉक्टर गौरी भट हांणी म्हाका 100 रुपयाच्या जाग्यार 200 रुपया दिले. ठरयल्लें मानधन 100 रुपया आशिल्लें. त्या एक्स्ट्रा 100 रुपयान जी उर्बा ह्या क्षेत्रांत येवपाक मेळ्ळी ती शब्दा पलीकडची आशिल्ली. कित्याक दुसरो दीस, ज्या दिसा दुसरे दीस हांव जागो जालो तेन्ना हांवें चिंतलें की काल कार्यक्रम सुंदर जालो आनी म्हाका एक दीस गोंयचो नामनेचो सूत्रसंचालक किंवा निवेदक जावपाक जाय. तें जावपाक लागून कितें करूंक जाय हें मागीर निरीक्षणांतल्यान शिकलो की बेश्टो कोण तुका हांगा रेडीमेड हें दिवचो ना हाडून की हें उलय तें उलय, दिवली पेटयतना हें संवाद कर, फुलां दितना हें संवाद. मागीर हांव पुस्तकां वाचपाचो जो हांवें सपाटो लायलो आनी कंपेरिंगान एक गोश्ट ही पयली पायरी, नामदेव पायरी म्हणटा पळय ती आसा. हांव सदांच नव्या भुरग्यांक सांगता की जर तुमकां वाचनाची आवड ना तर कंपेरिंगाच्या भानगडीन तुमी पडो नाका.
कित्याक हांगा रेडीमेड कांयच मेळना. कोणी हांगा पुस्तकां कितलीं वाचलीं म्हणून जशें स्विमींग येना, जो पर्यंत तूं उदकान उडी मारिना तो पर्यंत तुका पेंवूंक येना, तशेंच कंपेरींग ह्या क्षेत्रांत चुको केल्या शिवाय किंवा परत परत शिकल्या शिवाय तुका कंपेरींग करपाक येना. हांगा साचेबद्ध अशें पुस्तक खंयच ना. तुमी तें करूंक जाय. म्हणून सुधीर गाडगीळ यांचें वाक्य हांव सदांच सांगता, एक चांगला सूत्रसंचालक होण्यासाठी 250 कार्यक्रमांचे बळी द्यावे लागतात. हें तांचें वाक्य. ते म्हणटा 250 कार्यक्रम, आमच्या खातीर ते 500 आसत. आनी हांवें आतां पर्यंत शिकत जवळ 2000 कार्यक्रमांचें निवेदन आनी सूत्रसंचालन हांवें केलां. अजुनूय शिकता. म्हणून मदें म्हटलां तुमकां हांवें, मालनी पुनवेचो चंद्र पूर्ण पुनव जावपाक अजून वेळ आसा. अजून वेळ आसा. आनी एकलव्या सारकी तुका साधना करची पडटा. हाका ऑन द प्लॅटर म्हणटा तशें कांय मेळना आनी तुका स्पून फिडिंगूय कोण करिना. सो स्वताकूच स्वताची कला वाडयतलो जाल्यार, स्वताचे गूण जर विकसीत करतलो जाल्यार स्वताच मेहनत करप गरजेचें. आनी ह्या मेहनती फाटल्यान सगळ्यांत व्हडलें जें सिक्रेट आसा तें म्हणल्यार तुमचें वाचन. आमी ह्या विशयाचेर फुडें चालू दवरतले तुमचे कडेन भासाभास. पूण आतां वेळ जाला मातशी एक ब्रेक घेवपाची. ब्रेका उपरांत परते मेळुया. बाब गोविंद भगत हांचे कडेन आमी भासाभास करुया. जायना अशें कांय ना ह्या कार्यावळींत. तुमी खंयच वचूं नाकात. पळयत रावात गोमंतक टीव्ही. नमस्कार आनी परतून तुमकां येवकार. जायना अशें कांय ना ही आमच्या कार्यावळींत. आमच्या वांगडा आसात गोंयचे एक नामनेचे कंपेयर, एक सूत्रसंचालक, सूत्रनिवेदक बाब गोविंद भगत. आनी ब्रेकाक वचचे पयलीं आमी तांचे कडेन उलयताले कशी एकलव्या सारकी साधना करून ह्या विशयांत प्राविण्य मेळोवचें पडटा, ह्या विशयांत फिशालकाय मेळोवची पडटा. आतां तुमी सांगलें खंयची सेंटेन्सां कशी वापरप, खंयचे शब्द खंय वापरप, हें खूब म्हत्वाचें. आनी हे शब्द तुमकां मेळटा जेन्ना तुमचे कडेन वाचनाचें एक भांडार आसता. बरोबर. त्या बगर कांयच जायना. पूण हे पलीकडे टॅक्निकल गजाली जेन्ना येतात, जेन्ना तुमी कंपेरींग करता तेन्ना, हांव टॅक्निकल म्हणटा तेन्ना विशय, त्या विशया फाटल्यान तुमकां स्पिकरांक इंट्रोड्यूस करपाचें आसता, वा जो स्पिकर जे उलयतलो ताचेर तुमकां भाश्य करपाचें आसता. ही तर स्टडी जायच पडटा. पूण नवो जो ह्या फिल्डान येतलो ताका तुमच्या मतान, तुमच्या अनुभवाच्या नेटार हांव विचारतां की तुमकां कितें दिसता ताजे कडेन कसले स्किल्स प्रायमरी आसच्यो पडटल्यो? पळयात, आतां खंयचोय कार्यक्रम जेन्ना तुमकां एक सूत्रसंचालक, आतां सूत्रसंचालक आनी निवेदक हो वेगळो. निवेदकाची तयारी ही खूब वेगळी आसता, सूत्रसंचालकाची ही तयारी खूब वेगळी आसता. पूण म्हाका दिसता की दोनूय गजाली ह्यो एकाच बरोबर फुडें आमकां व्हरूं येता. कित्याक जेन्ना तूं नवो आसता, आतां फॉर एग्जाम्पल एक सूत्रसंचालक, एक कार्यक्रम खंयचो येता त्या कार्यक्रमाची सगळी म्हायती घेवप हें गरजेचें, भोव गरजेचें. की त्या कार्यक्रमाक कोण येतलो, कोण येवचो ना, तुमचें कितें आसा बाबा, पुस्तक प्रकाशन आसा, सत्कार सुवाळे आसा, किंवा आनीक खंयच्या रंगमंचाचें उक्तावण आसा, बिल्डिंगेचें उक्तावण आसा, खूब तरेतरेचे कार्यक्रम आसता. पूण प्रत्येक कार्यक्रमाक कांय गोश्टी आसता त्यो थोड्यो वेगळ्यो आसता. थोड्यो वेगळ्यो आसतात, त्यो गोश्टी बाबत आमी विचार करूंकूच जाय. पूण मुखेल जो सांचो आसा तो खंयच बदलना. मुखेल सांचो म्हणजे कितें? आतां कांय गोश्टी ह्यो कॉमन आसता. दीप प्रज्वल, दिवली पेटोवन स्वागत, मान्यवरांचे पुष्पगुच्छ दिन स्वागत. एक कंपेयर म्हणून लोकांचेर तुवें तुजी छाप पाडचीच पडटा. हांव म्हणटा की ताळयो घेवंक हांव कांय करिना, म्हाका जाल्यार ती मान्य ना. हांव म्हणटा की एक सूत्रसंचालक जेन्ना उबो रावता तेन्ना लोकांचेर इम्प्रेशन मारचेंच पडटा. फुडल्या कार्यक्रमाक तुका लोक आपयतले कशे, म्हणून तुवें तुज्यो कांय जमेच्यो बाजू दवरच्यो पडटा. आनी ह्यो जमेच्यो बाजू तुका वाचनांतल्यान मेळटा. हांवें म्हाका वदळूच सांगलां. आतां हांव वाचन करतना कशें करता, किंवा नवो सूत्रसंचालक आसा ताणें वाचन कशें करचें. पुस्तकांचें भांडार पडलां. एका सेंट्रल लायब्ररीन आमच्या गोंयच्या चला, येदी असली लायब्ररी अभावानूच कोणाक मेळटा. सेंट्रल लायब्ररीन तुमी चला. म्हाका आतां दुख्ख जाता सांगप म्हणल्यार, खरें म्हणल्यार गोमंतक मराठी अकादमीची जी मराठी खातीर जी लायब्ररी आसा, इट इज अ ट्रेजर. तो खजानो आसा, पूण तो आज आमकां उक्तो ना गोंयांत. हें दुर्दैव आमचें. तें वाचूंक मेळपाक जाय आशिल्लें. आज ती पर्वरी हांगा आसा, पूण आमकां वाचूंक मेळना. हांव थंय वचून वरांचे वरां बसून वाचतालो, कित्याक पुस्तक घरा व्हरूंक मेळनाशिल्लें.
आतां नव्या वाचकांनी वाचता आसतना कशें वाचप, एक सूत्रसंचालक म्हणून हांव स्वार्थी आसा. हांव वाचता आसतना एक पुस्तक एकदांच वाचता. कित्याक म्हाका दिसता की इतकीं पुस्तकां आसा की म्हाजें आयुश्य एक दीस कमी पडटलें. एकूच पुस्तक 4-4 फावटी वाचूंक लागलो अशें म्हणटा की तेंच पुस्तक परत वाचचें. पूण सूत्रसंचालक म्हणून हांव खूब स्वार्थी कित्याक म्हाका दुसरें पुस्तक वाचूंक जाय. आनी तुमकांय सांगता की वाचन करता आसतना तुमी कशें करचें. एक पुस्तक वाचतना म्हाजी कितें शैली आसा, एक हांव पेन्सील घेवन बसतां आनी जें कितें म्हाका आवडलां त्या पुस्तकान आनी कंपेरिंगाक म्हाका युजफूल जातलें, फाल्यां उपयोगी पडटलें, थंय हांव एक पेन्सिलीन डॉट मारतां. सगळें पुस्तक वाचतां. वाचून जाल्या नंतर परत तें एक पुस्तक घेवन बसतां आनी खंय खंय डॉट मारल्या तें परत पळयतां. आनी म्हाज्या वांगडा म्हाजी एक त्या वेळार डायरी आसता. तें सगळें जें आवडलां पळय तें हांव डायरीर परत बरोवन काडटां. मागीर केन्ना तरी खंय तरी सूत्रसंचालनाक म्हाका तें उपयोगी पडटा. कित्याक बऱ्यो गोश्टींचो संग्रह म्हणजे एक गाथन केल्ली आसता हांवें. बऱ्या नुस्त्याची जशी गाथन आमी करता तशी म्हाजी डायरीन हांवें बऱ्यो सेंटेन्सां, बऱ्यो कविता, बरे लेख बारीक आसा, स्फूट लेख म्हणटात तेका आमी, ते बरोवन काडिल्ले आसता. मागीर म्हाका याद जाता, अरे उजवाडा बद्दल हांवें खंय तरी रविंद्रनाथ टागोर हांच्या कवितेच्यो ओळी बरयल्या. फुलांच्या बाबतींत हांवें मधु मंगेश कर्णीक हांच्या एका खंयच्या तरी पुस्तक कोंकणी गे वस्ती ह्या पुस्तकांतलो फुलांचा गांव हेच्या बद्दल कांय गोश्टी बरयल्या. म्हाका मागीर फाल्यां कार्यक्रम आसा तेची आयज पुस्तक चाळपाची गरज नासता. गेल्लीं 10-15 वर्सां हांव तेंच कार्य करीत आयिल्लो आसा. तुमी जर म्हाका अकस्मात सांजचो सुद्दां कंपेरिंगाक सांगलो आज, म्हाका भंय दिसना. कित्याक तुमच्या कार्यक्रमाची तयारी हांव गेल्लीं 15 वर्सां करतां. म्हाका आयचो दीस ताका मोडपाची गरज ना. कित्याक अशें म्हाका सदोदीत कार्यक्रम येत आसता. तेंच जर हांव करूंक लागलो आयुश्य जगोवंक पावचो ना. म्हाजें शिकोवपाची हें गोश्ट आसा, म्हाजें कुटुंब आसा, तेका टायम दिवंक जाय. म्हणून ही तयारी करतना तुमी एक म्हणून नव्या कंपेरिंग करप्यांक सांगता, एक वक्तृत्व सुदारा. तुमी कशें उलयता तें स्वता आयकया. तें तुमकां जेन्ना आवडटलें तेन्नाच लोकांक तें आवडटलें. त्या शिवाय आनी मागीर वाचन करा, मुद्दे काडा आनी म्हत्वाचें म्हणजे बाकीचे कंपेरिंग कशें करता हाचे कडेन तुमी रसीक म्हणून पळयात. मागीरच बरें कंपेर जावंक शकता. इम्पॉर्टंट पॉयंट. जो मेरेन तूं रसीक जायना तो मेरेन तूं बरो कंपेर जावंक शकना. कित्याक जे गोश्टी बद्दल तूं उलयता ते गोश्टीचें रसग्रहण तुवें पयलीं करचें पडटा. सामकें. तें रसग्रहण करपाची जर तुजे कडेन कॅपेसिटी ना जाल्यार तूं फुडें उलोवंकूच शकना. नाच. सो शब्द ऑटोमॅटीक सुचना, ताज्या फाटल्यान एक साधना लागची पडटा. आतां हांव गोंयांत पळयता की गोंयांत एक स्टँडर्ड आसा. आमी गोंया भायर जर वचत थंय एक आमकां वेगळो स्टँडर्ड पळोवंक मेळटा. ते प्रोफेशनल कंपेयर्स आमकां मेळटा, बरोबर. वॉयस ओवर आर्टिस्ट मेळटात. तांच्या हातांत खुबशें काम आसता. सो डे टू डे तांकां प्रॅक्टीस आसता. सारकें. गोंयांत खंय कार्यावळी जाता तेन्नाच हें कंपेरिंग जाता. सो ताका लागूनय तुमकां दिसना की खुबशे भुरगे किंवा खुबशे युवक जे आसात, आमची युवती आसा, ते हातूंत फुडें पावल घालपा खातीर मातशे कांचवेतात. बरोबर आसा. कित्याक तुमी जो गोंया भायर जो स्कोप आनी गोंयांत आशिल्लो स्कोप, संदी ज्यो आसा ती तर खरेंच लिमिटेशन आसा. आमी एक प्रांजळ मत आसा म्हाजें की फूल टायम कंपेयर हें गोंयांत सस्टेन जावंक शकना सद्या तरी, अशें म्हाजें मत आसा. कित्याक तुमकां खबर आसा की हांव आतां 2000 कार्यक्रम कित्याक करूंक शकलो. वीथ दॅट 2000 प्रोग्राम्स, त्या 2000 प्रोग्रामांनी हांव सस्टेन जावंक शकतालो. पूण म्हाका एकट्याकूच ते कार्यक्रम मेळटाले. लक्षांत दवरा, एक म्हत्वाचो मुद्दो हांव म्हणटा हांगा. म्हाका कित्याक कार्यक्रम मेळटाले, आसूं येता की हांव बरो कंपेरिंग करता, हो एक भितर मुद्दो आसूंक शकता. पूण हांव एक पुरुश. म्हाज्या वेळार डॉक्टर अजय वैद्य हे कंपेरिंग करताले, पूण ते 60 पावले. मागीर तांकां आपली गाडी घेवन वचून कंपेरिंग करप शक्य जायना सगळी कडेन. ते म्हाज्या पेक्षा सिनियर हे, पूण तांकां वय जालें तशें मागीर सगळ्याक आमी कशें जाय थंय गाडी स्टार्ट मारून जाय थंय वचूंक शकता गोंयांत, तशें तांकां वचपाक येवपाक बंधनां येवपाक लागलीं. कित्याक तांकां मागीर म्हणून हो मेळटा रोखडो, हो आपुणूच येता कार्यक्रमांत. लेडीज कंपेयर्स आसा, आमच्यो स्त्री गोंयांत कंपेयर्स आसा खूब. तांकां कार्यक्रमांक वचपाकूय थोडी बंधनां आसता, ना म्हटल्यार. हेचो अर्थ अशें न्ही की हांव डिस्क्रिमिनेशन करता असो न्ही, पूण तांकांय बंधनां आसता. कित्याक काळ वेळ पळोवन रातची खूब लेट कार्यक्रम जाता.
गोविंद रोकडो मेळटा खंयी वचूंक शकता. म्हणून म्हाका कार्यक्रम मेळ्ळे आसूं शकता आनी तितूंतल्यान म्हाजो अनुभव वाडलो आनी हांव बरो कंपेयर जावंक शकलो. पूण गोंयांत जेन्ना आमी अर्थकारण मांडटा हेजें, तुमी म्हटलां की वॉयस ओवर म्हणून खूब कमी संदी आसा. पुण्या मुंबयक खूब आसा आनी हांवूय आज म्हणटा की खरें कॉन्फिडन्सान म्हणटा, जर हांव पुण्या मुंबय आशिल्लो जाल्यार हेंच फूल टायम कॅरियर म्हाजें जावंक शकतलें आसलें. पूण तें गोंयान फूल टायम जावंक शकना. तुमी आतां गोंयान म्हाज्या सारको ज्याणे आज मॅक्सिमम कंपेरिंग केलां मराठी क्षेत्रांत, तरी मॅक्सिमम कंपेरिंग केलां, तें अर्थकारण तुमी पळयात. म्हयन्याक हांव एका काळार कोवीड काळ सोडलो त्याच्या पयलीं म्हयन्याक हांव जेमतेम 10 ते 15 कंपेरिंग करतालो. म्हणजे एवरी सेकंड डे आय वॉज फॉर कंपेरिंग. वर्साक 160 कंपेरिंग करतालो हांव. पावसाळो सोडलो जाल्यार इट वॉज एवरी सेकंड डे आय वॉज गोईंग फॉर कंपेरिंग. तेंच अर्थकारण धरीत जाल्यार आमकां ट्रान्सपोर्ट अलावन्स दिताले आनी हांवें एका काळार तरी आपल्या मानधन इतकेंच दिवचें म्हणून केन्नाच कोणा कडेन ताची मागणी केली ना. पूण तरी आसतना ऑन एन एवरेज आतांच्या घडीक तुका एक 3 ते 4 हजार मेळूंक शकता. आतांच्या घडीक 5 हजार म्हणा, 10 फायजा 50,000 एट पीक लेवल. पूण 10 तुका कार्यक्रम मेळूंक जाय जाल्यार इट कॅन बी, यू कॅन से दॅट इट इज अ फूल टायम कंपेरिंग बिजनेस. पूण गोंयांत तुका 10 कार्यक्रम मेळपाक मुश्कील आसा पर मंथ. आनी तितलें मानधन दिवपी कार्यक्रम 1-2 हजार कोणी दिता, 3 हजार दिता. सो 30,000 इफ यू कॅन सस्टेन इट कॅन बी अ फूल टायम कॅरियर. बरोबर. प्रॉब्लेम खूब आसात. म्हणजे परिस्थिती आमकां अशी फावशी ना कंपेरिंगा खातीर. पूण ही परिस्थिती म्हज्या कोतान तरी बदलतली, कित्याक खुबश्यो गजाली घडटा आमच्या मुखार. गोंयांतूय आतां आमचे भशेन नवीं चॅनलां येतात, नवी प्रसार माध्यमां तयार जाल्यात. सो हातूंतल्यान खुबश्यो संदी निर्माण जावपाक शकतात. सद्या संदी कमी आसात, पूण लक्षांत दवरात जायना अशें कांय ना. केन्ना तरी हें जातलेंच. गोविंद बाब, तुमी आयले आमच्या वांगडा हांगा. आमच्या खुबश्या म्हणजे तरणाटे जे लोक आसात, तरणाटे जे आसात तांकां हे गजाली विशीं खुबशी उत्सुकताय आसता, उमळशीक आसता जाणा जावन घेवपाची. एक बरो कंपेयर कसो जावप आनी मुळांत एक कंपेयर कसो जावप, बरो एक दुसरी गजाल, पण एक कंपेयर कसो जावप आनी हाजे मुखार कंपेयरा मुखार एक कसल्यो संदी आसात. तुमी आयले, तुमी आमचे कडेन भासाभास केली, तुमकां दिनवास. तुमचे कार्यक्रम अशे 2,000 जाल्यात, ते 20,000 जावं अशें हांव तुमकां आवडयता. आनी ही कार्यावळ आमी हांगाच सोंपयता. पूण तुमी खंयच वचूं नाकात, पळयत रावात. जायना अशें कांय ना. अशें इन्स्पिरेशनल म्हणजे स्फूर्त दिवपी लोकांक मेळपी ही कार्यावळ तुमच्या मुखार सदांच घेवन येतले. खंयच वचूं नाकात, पळयत रावात गोमंतक TV.